नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मंच मोगोक दिल्ली डेडलाइन वाडोवचो ना। बीजेपी कडेन युतीचेर 30 सप्टेंबर मेरेन निर्णय घेवचोच पडटलो, ना जाल्यार मोगो आडय उमेदवार। मंच करता बायलांचे शक्ती प्रदर्शन। दाबोळे विमानतळार कस्टम्सान धरली 26 लाखांची बेकायदेशीर फॉरेन करन्सी, रियाल, दिराम, डॉलर्स जप्त। केरळ सावन आयिल्लो पॅसेंजर गोंयच्यान वतालो दुबय। जीएमसीच्या कारभाराचेर अगरवाल कमिटीन दिल्लो रिपोर्ट सरकार घेवन बसला उशाक। 27 पॉइंटाच्या रिपोर्टांतल्यो फक्त 2 ते 4% गजाली जाग्यार, दुर्गादासाचो आरोप। फाटली चेक पॉलिसी अंदू 15 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज मागून लॉटरी। हॉट एअर बलून, सी प्लेन आणि एम्फिबियन व्हेइकल केंद्रात पास। मंत्री म्हणटा चार्टर्ड 30% वाडटली। सुमुलान कॉम्पिटिशन करचे। गोवा डेरीचे आयते मार्केट, दूधकार उखलचे न्ही। गोवा डेरीचे आमसभेत हुस्को। डायरेक्टर आणि मंत्र्यान स्टाफ भरपर भरला। सोसायटी मारतात बोवाळ। आणि झिकोचे कोचिंग तंत्र हबासा परस वेगळे म्हणटा एफसी गोवाचो नवो डिफेंडर डेन्झिल फ्रँको। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच मोगोक दिल्ली डेडलाइन वाडोवचो ना। मोगोक बीजेपी कडेन युतीचेर 30 सप्टेंबर मेरेन निर्णय घेवचोच पडटलो, ना जाल्यार मोगो आडय मंच उमेदवार घालतलो। मंच राजकीय पक्ष करतलोच म्हूण सुभाष वेलिंगकारान स्पश्ट केला। परवरे मंचाचे मातृ मेळाव्याक वेलिंगकार उलयतालो। 6 नोव्हेंबराक मंच उत्तरेत, 13 नोव्हेंबराक दक्षिणेत मातृ मेळावो घेता। आम्ही आमची युतीची घोषणा नोटिफिकेशन आल्यानंतर करू असे म्हणजे सांगता। नोटिफिकेशन येयसर आम्ही वाट पळोवपाची जनते भारतीय जनता पार्टीने आमची हवा काढून घेतली। फटीकपणा करून, लुच्चेगिरी करून आम्ही आता राजकीय पक्षांक हार मानपाचे ना, तांच्या समोर शरणागती पत्करपाचे ना। तांकां आम्ही मुदत दिली 30 सप्टेंबर पर्यंत। ती मुदत वाढवता जाता आणि वाढवून जाताले, पण आम्ही कोणाचेच विसरलो ना। त्यामुळे स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी जी आसा, तुमच्या आमच्या मधली पॉलिटिकल पार्टी आमकां खास ना इलेक्शनां लढोवपाची, पण आमचो जर समाज करपाक जाय, नरसिंह जर जावपाक जाय जाल्यार ते करपाक सुद्दां आमी फाटी ना। अशा प्रकारचें दर्शन आमकां लोक शक्तीचे घडोवचें पडटलें अशें म्हाका दिसता। 2 तारखेक आमी जाहीर करतले कोणाक मतां लोकांनी दिवची आणि महाराष्ट्रवादी गोंयचो पार्टी कितें घेतात ते स्टँड ते आमकां लागना। तुम्ही जगभरात लोकांचे जर ऐकना जाल्यार 12च्या भावान जशे भाजपवाले वचपाचे आसात, तशे 12च्या भावान तुम्ही सुद्दां चलत राहा अशें म्हणून आमकां तांकां सांगचें पडटलें। हे एकूण हो लढो आमचो राजकीय लढो न्ही, हो सांस्कृतीक लढो, हो सामाजीक लढो। ह्या सामाजीक लढ्यात मातृशक्ती मोठ्या प्रमाणाचेर लागपाक जाय। 50% मतदार मातृशक्ती आसा, ती लाचार आसून चलची ना। सेल्फ हेल्प ग्रुपाक डोनेशन दिता, तांकां लाचार आसून चलची, ते घेवपाकूच जाय, तो तुमचो अधिकार। पण मोठे प्रचंड सामर्थ्याचे प्रदर्शन हे जे आसा ते करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। ताच्या खातीर आमच्या कार्यकर्त्यांनी फुडलो मेळावो जो आसा 6 नोव्हेंबरचो हो सगळ्यांचे समोर दवरलो आसा टार्गेट म्हणून। मातृशक्तीक लाचार केली वता, युवा शक्तीक लाचार केली वता। पयलीं मुख्यमंत्र्यांनी घोशणा केली की 100 रुपयाचो टॉक टायम आणि वायफाय जे आसा ते कोरोना फुकट दिसले। महिला खातीर निराधार योजना, गृह आधार योजना पैसे 1200 ते 1500 केले आणि कितें केले। समाजाक लाचार बनोवपाचो प्रयत्न चालले। मेळपा बद्दल आमकां कोणाकूच आक्षेप असपाची गरज ना, पण अशें करून सगळे जाण दाखयतात की हो सगळो पयसो जो आसा तो आमच्या बापायच्या बॉसाचो पयसो आसा। अशा पद्धतीचो आव हे सगळे लोक हाडटात। हो पयसो तांचो मंत्र्याच्या खिशांतलो पयसो न्ही। हे मंत्री जे फॉलगा मारतात, सगळे मजाने मारतात, परदेशात वतात, गाडयो उडयतात, कर्मचाऱ्यांचो ताफो वाडवतात आणि तरेतरेची व्यसनां करतात आणि ताचो पयसो सरकारच्या खात्याचेर
त्यांना मालक पण विसरतात. त्यांना अशा प्रकारची अत्यंत दुरावस्था निर्माण होतात समाजात. दाबोळे कस्टम्सान सुमार 26 लाखांची फॉरेन करन्सी धरल्या. बुधवारा गोवा कस्टम्साच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटान कारवाई केली. कस्टमान केरळाचे अनवर सादिका कडच्यान फॉरेन करन्सी जप्त केल्या. तातूंत साऊदी आनी कतारचे रियाल्स, दिराम आनी अमेरिकन डॉलर्स आसात. आरोपी अनवर एअर अरेबियान दुबय वतालो. ताच्या हँडबॅगात कस्टम्साक फॉरेन करन्सी मेळ्ळी. हमारा आज सुबह जो 4:45 की फ़्लाइट है एयर अरेबिया की, जो यहाँ से शारजा जाती है, उसमें एक जाने वाले एक पैसेंजर के पास से हमारे एयरपोर्ट की इंटेलिजेंस टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की है. इस विदेशी मुद्रा में सऊदी रियाल, डॉलर, कुवैती रियाल और ओमानी रियाल भी है. इसकी अनुमानित कीमत भारतीय मुद्रा में 25 लाख रुपए के आसपास बैठती है. और उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है अब्दुल रहमान अब्बास. सरकारान नेमिल्ल्या एनडी अगरवाल कमिटीन रिपोर्ट दिवनूय सरकार तो उशाक घेवन वग्गी बसला म्हूण दुर्गादास कामत चाळवला. जीएमसीचो विशय लावन धरपी तो सरकाराक गोंयकारांच्या आरोग्याचे कितले पडून गेला ते हाचे वयल्यान कळटा म्हूण ताणें तोमणो मारलो. जेन नेक्स्टाचे दुर्गादासान सरकाराक जीएमसीच्या कारभाराचेर 27 पॉयंटांचो रिपोर्ट दिल्लो. तातल्यो 2-4% गजालीच खंय जाग्यार पडल्यात. गोंयचे जे उपमुख्यमंत्री आसात बाब फ्रांसीस डिसोजा हांकां आमी एक 27 पॉयंट घालून जीएमसीन जे इरेग्युलरिटीज आसात, भानगड्यो आसात, हाजे आमी एक रिपोर्ट सबमीट केल्लो. आनी ताज्या नंतर तुमचे कडेन तो ऑन रिकॉर्ड आसा मिडिया कडेन प्रेस कॉन्फरन्साक की आमी कितें दाखोवन दिला तातूंत तथ्य आसा म्हणून एनडी अगरवालाचें जे कमिशन आहा हें आमी अपॉयंट करतात म्हणून. आतां रिपोर्ट सबमीट करून जर 4 आठवडे जाले आनी सरकार हाजेर अजिबात सिरियस ना, हे अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आहा. कारण आतां पयर कळून आयला की मेडिकल सुप्रिटेंडंट चेंज जाला म्हणून, जी आमची एक मागणी आशिल्ली. आतां पयरूच कळ्ळा म्हाका की चेंज जाला आनी कोण तरी एकट्याक नवो सावियो कोण तरी म्हणून एकटो अपॉयंट केला म्हणून. पूण अजून थंय सुदारणा जायनात. कदाचित एक 2-4% जाले आसत म्हणल्यार चेंज करपाक एमएस बी हे, कारण थंय एडमिनिस्ट्रेटर जो नेमिल्लो आसा आमचो डिमांड आशिल्लो तो मागणी मान्य जाल्ली. दुर्गादास म्हणटा ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगाच्यो बशी आनी काय 108 एम्ब्युलन्सी हेल्थ डिपार्टमेंटान कुसल्यात. पूण आतां जर तुमी पळयशात ब्रेस्ट स्क्रिनींग कॅन्सरा खातीर जी गाडयो केल्ल्यो व्हडल्यो ती आजून हॉस्पिटलच्या भायर करोड जातात. जी गाडी गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून लोकां खातीर कॅन्सर स्क्रिनींग करताली ती आज यूज जायना, ती काडून कोनशाक मारिल्ली आसा. 108 तुमी जर कॉम्प्लेक्सान भितर वचशात, जीएमसीन भितर गेले की राजीव गांधीच्या कॉम्प्लेक्स कडेन वता थंय 10-12 गाडयो करोड जावपाक लागिल्ल्यो आसात. सो एकंदरीत तुमी पळयता आरोग्य दृश्टीन सरकार अजिबात सिरियस ना. गोवा फॉरवर्ड खंय आप सोडून बाकीच्या खंयच्याय विरोधी पक्षांबरोबर गठबंधनाक तयार. बीजेपीक फक्त महागठबंधनूच घरा धाडपाक शकता. सिटांचे वांटपणाची गोवा फॉरवर्डान तयारी दवरल्या. ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज सगळ्यांक एक करूंक आमी ऑन वन प्लॅटफॉर्म हाडपाचो आमी प्रयत्न चालू आहा. एक्सेप्ट काही माती फिरू पक्ष जे आयल्यात दिल्लीच्यान थोडे तांकां सोडून. येस, आवर सिनियर लिडर्स आर इन टच विथ देयर सिनियर लिडर्स बिकॉज वी आर हियर टू डू सम सिरियस बिजनस. कारण हांगा आमी टायमपासाक येवना. हांगा भारतीय जनता पार्टी घरा धाडपाचो हेतू आहा, एकूच हेतू. आणि भारतीय जनता पार्टी विल ट्राय टू सी दॅट allies don't happen because they can win at only one cost, that is by dividing the opposition, which Goa Forward will not allow to happen. मेंटरान म्हणला की 15 ते 16 सीट मागतले पूण नेगोशिएबल आसा म्हणून. ताणें पयर विजयान स्वता प्रेसाक स्टेटमेंट दिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.